आसा बरो. तुम्ही कशे आसात? गुड. मेलिसा अलिशा. हाय. बस मात हांगा सडनली सडनली येवपाक हॉलिडे न्हू आयज पब्लिक हॉलिडे. ओके. आणि हॅव अ सीट बस बसता बसता. मागीर आयज तुका सीट पावलो? पावलो आमचे माणकामती कार्यावळी बसत हांगातूय आमी भोंवत आसतात आनी भोंवता भोंवता थोडी आयस्क्रीम खावन थोडी थंडी थोडाय मेळता जाल्यार पळोवया म्हटलें. सो आयज कोणाचो शूट हा या शूट करून आयला? ना सोदता कोणी मेळता काय म्हणून सोदता. मागीर आनीक म्हजे प्रोग्राम पळयतात तुमी? पळयता या बरो आसता. ऑसम आसता. खूब लायक्स येता आमकां. दुसरो सुवातो दिश्टी पडटा. वेगवेगळे कलाकार. मायनर मेजर रोल करतात ते संगीत. हय तियात्रांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना जस्ट ते डिस्प्ले जालोले आमकां दिश्टी पडटा तांचे आमकां जाणा जावंक मेळना. तांचो बॅकग्रावंड तांचे नांव बरें आमकां केन्ना केन्ना खबरूय आसना. जस्ट पळोवचे आसा पळयता आमी. पूण जेन्ना अशें मुलाखती आसता तेन्ना आमकां गमता तो मनीस ताची बॅकग्रावंड ताची फामील ताची वळख करून बेस्ट. प्रोग्राम खूब लायक जाता आमकां. पळयता हांव केन्ना टीव्हीर येतलो आनी आमकां तो पळोवपाक मेळटलो. तुमकांय केन्ना दिसता की तुमी टीव्हीचेर केन्ना आसचे? दिसता ते सपन जावन आसा न्ही सगळ्यांचे. तुमी अलिशा केन्ना केन्ना तियात्रांनी न्हेसता ना? कांतारा म्हणटा ना केन्ना ट्राय करूंक ना बट कॉलेजीचे फंक्शन्स तो हे कितें आसत जाल्यार हय म्हणटा. आनी तूं? एक्टिंग एक्टिंग एस फ्री आहा तूं? हय फ्री आसा. अजून म्हाका जायतो वेळ आहा. आयसी आमी शूटिंग करपाक. शूटिंग काडपाक म्हणजे आनीक दुसरो कोण तरी आर्टिस्ट तुजो वळखीचो? तूं तुजो फ्रेंड हां तो उलयतालो हय तियात्राचो वावर ताणें केला. तो सगळे ऑल रावंडर. तो एक बरो काथोरीस्ट, सिंगर, डायरेक्टर, रायटर, प्रोड्युसर आनी ऑल रावंड. हय तशें जाल्यार वेळ काडिनासतना पूण तो आसतलो ताचे घरा. हय मेळटलो चिरल मेळटलो. हय माणकामती कार्यावळीक हांवें आदींच सुरवात केल्या तरी आसतना तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. ही कार्यावळ फुडें व्हरूंक हांव नको पूण योगान म्हणटा तशें म्हाका म्हजी 2 इश्ट मेवलीं आनीक तांच्या उद्देशी कार्यावळीक सुरवात जाल्या. पयले सुवातेर मेलिसा सिमोईस आनीक अलिशा देसा हांणी ह्या कार्यावळीक सुरवात केल्या आनीक आतां आमी उस्कोय उक्कासाई ह्या गांवांत पावल्यात. ह्या गांवांत एक कलाकार आसा. हांव ताची तुमकां आतां रोखडीच वळख करून दितां. पयले सुवातेर तुमी तुमच्या लागीं मागता ही कार्यावळ आनीक ही आमी एक वेगळेच तरेची कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. हांव दुबाविरीत समजतां तुमकां झेरूल ही आवडटली. चल आमी मातशें मुखार या आनीक हो आर्टिस्ट कोण तो ताची वळख करून घेवया. मेलिसा आमी उकासाई पावलीं म्हणटच तुजो इश्ट हांगाच खंय तरी पळय होच तो. ओके चल आमी ताका मेळुया. हॅलो कसो आसा? गुड. तूं कसो आसा? आसा बरो. मिलाग्रेस कार्नेरो आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तें. पयले सुवातेर आमी ह्या दोगांयच्याय उद्देशी हांव तुमच्या गांवांत पावलो आनीक येता आसतना वाटेर ताणें तुका फोन मारला आनी तुका तयार केला. ओके म्हणटच तियात्रांतल्या वावरा विशीं आमी थोडी भोव भासाभास करूंक सोदता. हांव ह्या खिणांत ताणें तुज्या वावराचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो पूण तुज्या तोंडांतल्यान आमी आयकुवप चड गरजेचें. मिलाग्रेस पयले सुवातेर तुवें तियात्र पालकाच्या वावराक केन्ना खांद मारलो तुका उगडास आसा? हांव तियात्राच्या फिल्डान भितर सरलां जेन्ना हांव एक ल्हान भुरगो आसलो.
तेन्ना हांव म्हणल्यार 8 वर्सांचो आसलो. 8 वर्सांच्या काळान हांव आमचे उस्कोयचे माचयेर ल्हान भुरग्यांक घेवन धाकटे धाकटे तियात्र बी करूंक लागलो, म्हणजे जोक्स ते भाशेन. मागीर फुडें इस्कॉलान वयतच एक 7वेन पावतच हांवें म्हजो पयलें एक अंकी नाटकुलें बरयलें. आनी तें एक अंकी नाटकुलें हांवें बरोवन आमच्याच उस्कोयच्या गांवांत तें पालकार हाडलें. आनी त्या नाटकुल्याचें नांव म्हाका आजून उगडास आसा. त्या नाटकुल्याचें नांव कोलमेलेलें ताट म्हूण आसलें. तेन्ना सावन म्हाका ह्या तियात्राची गोडी लागली आनी मागीर आनीक फाटीं पावप ना. एक क्रिस्मसाच्या टायमार एक नाटकुलें बरयत रावलो आनी अशें नाटकुल्यांतल्यान तियात्राच्या वावराक सुरवात जाली. होय, पूण सुरवात जी तुवें कोळमेलेलें ताट हय, ही जी काणी आसली ती कशी कितें? कोलमेलेलें ताट म्हळ्यार तेतून हांवें तेन्ना हांव नातवाचो रोल करतालो. दॅट टायम हांव सो स्मॉल, धाकटो आसलो चड. तो एक आवय बापायचेर आनी एक ताचे पूत आनी मांयच्या तांचेर आसली. म्हळ्यार पूत आनी सून आपले मांयक कशी त्रास दितात आनी तिका इतले त्रास दितात की तिका एक ताट पासून तेचें कोलमेलेलें ताटान तिका ती वाडटात. पूण एक हो जो नातू आसता, ती मांय मेल्या उपरांत तो नातू हें ताट सांबाळून दवरता आनी तेंच ताट काडटा आनी पायक आनी मांयक दिता, वो मांयक दिता तेच्या. सो तो ही ती स्टोरी आसली. हय, म्हणटच ही स्टोरी जी तुवें पयलींच बरयली हय. तेन्ना तुका कशी स्फूर्त मेवली ही बरोवंक? केन्ना तरी तुवें असले तरेची जावं कोणाचें थंय अशें घडलां हाचेर तुवें नियाळ करून बरयलें? घडलां म्हळ्यार अशें घडोवंक नासलें. म्हळ्यार तें ताटान बी हें जावंक नासलें. बट हांवें तें मातशें इलॅबोरेट केल्लें. म्हळ्यार ह्यो घडटाल्यो घडण्यो जायत्यो. पूण जेन्ना म्हाका ते पयलेच फावट हांवें आमच्या सोयऱ्यां भितर एक अशी एक घडणी घडली तेन्ना हांव ती बरोवंक सुरवात केली. पूण म्हज्या डॅडीन म्हाका मातसो गायडलायन्स दिल्यो, कित्याक म्हजो डॅडी पयलो तियात्र बी बरयतालो. म्हाका दिसता ह्या खिणान तुज्या डॅडीचें नांव तुवें... हय, म्हज्या डॅडीचें नांव रॉकी कार्नेरो आनी तोय पयले फेस्तांक बी हांगासर तियात्र बरयतालो. आनी आतां सद्या ताचे जाणटे पिरायेक लागून तो तियात्राच्या फिल्डान ना. पूण म्हाका जायते फावट स्फूर्ती दिता. एक टॉपीक सांगता, एक कॉन्सेप्ट सांगता, तातूंतल्यान म्हाका तियात्र बरोवंक आवडटा. उपरांत तुवें तियात्राक सुरवात केली, हय. हाचेर आमी पावले. तर ह्या तुज्या पयल्याच तियात्राचो जी लेखणी तुवें बरयल्या त्या तियात्राचें नांव तुका उगडास आसा? हय, पयलो तियात्र हांवें बरयलो वेन आय वॉज इन द 10th स्टँडर्ड, 10वेक आसलो. आनी 10वेक आसलो तेन्ना हांवें हो तियात्र बरयलो आनी त्या तियात्राचें नांव तो दीस उदेलो म्हूण. आनी तातूंत हांवें एका पोसक्या पुताची भुमिका केली. आनी हो तियात्र हांवें बरोवन मागीर आमचो एकलो शेजारी आसलो, ताचोय मातसो हेल्प घेवन हांवें तो तियात्र फुडें व्हेलो. आनी तातूंत बरी कॉमेडी घालून, तातूंत बरी कांतारां घालून तो तियात्र हांवें पालकार हाडलो. तेन्ना हांव 10थान आसलो. म्हाका तो बरो सारकें उगडास ना, म्हळ्यार त्या वर्सा 10वेन आसलो. तो दीस उदेलो आनीक तुज्या जिवितांतलोय तो दीस उदेलो, कारण त्या दिसाक तुवें तुजी सुरवात तियात्र बरोवंक सुरवात केली. हय, त्या दिसा हांवें तियात्र बरोवंक सुरवात केली. त्या उपरांतचे तुजें तियात्र? त्या उपरांत हांव प्रोफेशनल तियात्रिस्तांक घेवन, कांतारांक बी घेवन, गांवच्या भुरग्यांक घेवन हांव तियात्र सुरू केलें बरोवंक. ताचे उपरांत हांवें बरयलो आमच्या युथाक इन एड ऑफ यूथ, पॅरिश युथाच्या फंड रेजिंगाक. आनी तो तियात्र कोरात कायदो न्हय फायदो, ह्या जे भ्रश्टाचार चलता, स्मगलींग, ड्रग्स, ताचेर बरयलो. आनी तोय तियात्र बरो गेलो, हांगासर उस्कोयत दाखयलो. उपरांत त्या तियात्राचे आनीक प्रयोग करूंक इच्छा आसली, पूण जावंक पावली ना, कित्याक एक्टर मेळना जाले. तातूंतय प्रोफेशनल एक्टर आसले, सुकुर्दी सांताक्रूज आनी कांतारां म्हणटाले, बाब एंड्रू बी. सो मागीर ताचे फाटल्यान दुसरो तियात्र बरयलो तो गोवा क्वीट बायल हाता स्वीट म्हूण. आनी तो तियात्र तुजी तियात्राची नांवां म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक विलियम दे कुर्थोरीची उगडास करून दिता. हय, गोवा क्वीट बायल हाता स्वीट हो तियात्र हांवें सिटी लेवलाचेर व्हेलो. पयलो तो हनुमान थिएटरान जालो, मागीर आमी मारगांव गोमंत विद्या निकेतनान जालो. आनी तियात्र बरो चल्लो, सगळे प्रोफेशनल कास्ट आसले.
त्या उपरांत तुवें खंयचो तियात्र बरयलो, खंयच्या तियात्राक तुवें हात घातलो? त्या उपरांत आनीक तियात्र बरोवंक ना. मागीर हांवें म्हज्या ऑडियो आल्बमाक हात घातलो. मागीर हें कसलें देवसा म्हूण म्हजो एक ऑडियो आल्बम आसा. मागीर तो ऑडियो आल्बम हांवें तयार केलो जातून सगळे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आसात. मार्कूस वाज, लॉरी ट्रावासो. वय हातूंतलीं कांतारां कंपोज कोणें केल्या? चडशीं कांतारां तातूंतलीं हांवें कंपोज केल्या, सोडून लॉरीचे, मार्कुसाचे. उरलेलीं सगळीं कांतारां म्हजीं. हय म्हणटच तुवें तातूंत कांतार गायला? हांवें पयलें टायटल सॉंग हांवें गायलां. म्हणटच तुका ताचो उगडास आसतलो? हय. म्हाका दिसता ह्या खिणान ते 4 वळी आमच्या ऑडियन्साचेर. ओके. बारीक चिंतल्यार आमच्या समाजान सगळीं कोत्तात आमी देवसांव. कोणाक लागता ताणें घेवचो ना तुमचें नांव. आमच्या क्रिस्ती धर्मान सगळीं कोत्तात आमी देवसांव. व्हड व्हड रितीर करून जोडूंक चिंता व्हडलें नांव. सदांच सकाळीं उठून इगोर्जेर मिसाक वेतांव. घरान जालां सारें दवल्यांनी गोवाक मातांव. बारीक चिंतल्यार आमच्या समाजान सगळीं कोत्तात आमी देवसांव. कोणाक लागता ताणें घेवचो ना तुमचें नांव. जेन्ना तुवें प्रोफेशनल कास्ट घालून ह्या तियात्र पालकाचेर हाडले, जावं ही ऑडियो तुवें मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो, त्या वेळार तुका आर्थीक कोणाचो पालो मेवलो? आर्थीक पालो म्हणल्यार पयलो स्पेशली हो हांवें गोवा सक्वीट बायल हाजो स्वीट तो तियात्र माचयेर हाडलो तेन्ना पयल्याच प्रयोगाक आनी ना तो तियात्र प्रोडक्शन करता आसतना ताका सिनी घातलेल्यो हांवें. ते सिनीत करपाक भक्तिवंत जुझेवाजाच्या जिविताचेर हांवें ओपनिंग कोरस मांडलेलो आनी ते सिनीत करपाक उणें पारा म्हाका 12,000 रुपया दिसपेस जाले सिनीत. आनी त्या भायर कास्ट हें तें म्हणल्यार एक शो पालकार हाडटा म्हणल्यार उणें पारा आमकां एक 30,000 तरी दिसपेस जाली. आनी हांव नवो डायरेक्टर जाल्ल्यान लोक कसो म्हाका मानून घेतलो तो म्हाका खबर नासली. पूण देवाच्या आदारान हनुमान थिएटरान सकयल्यो ज्यो प्लेस म्हणजे सकयलो पळय ते ऑडिटोरियम आसा तो फूल जालो. स्पॉन्सर 2च घेतलेले, चड व्हडले घेवंक ना. पूण जाता तें जावं म्हूण म्हजे लागीं आसले ते थोडे पयशे उजार करून हांव फुडें सरलोलो पेपरांचेर एड मारून. आनी एकलो बरो देखणार एंटनी फेर्नांडीस म्हणून शेवलेचो आसा, ताणें आपूण प्रोड्युसर कसो रावता, को प्रोड्युसर कसो रावता म्हूण ताच्या बॅनराचेर आनी म्हज्या बॅनराच्या अंडर आमी हो तियात्र घातलेलो. उपरांत वेन इट कम्स टू ऑडियो आल्बमांक सुरवात करूंक अशेंच एक्चुली हांवें चिंतलें तें पयलें हांव एक VCD करतलो म्हणून VCD करपाक म्हजो कॅमरा आसलो. सो तो कॅमरा घेवन हांवें सुरवात केली VCD करपाक. पूण VCD करतलो जाल्यार तें पयलें कांतराचें रिकॉर्डींग करचें पडटा. पूण सावंड रिकॉर्डींग करपाक त्या भायर आर्टिस्टांक पेमेंट करपाक खूब पयशे लागता. सो हांवें आनी कोणाचो सपोर्ट असो घेवंक ना, पूण एक पावल मारलें फुडें देवाच्या आदारान. आनी थोडे सेविंग्स आसले हांगासर थिंगासर ते तातूंतल्यान भरून काडले. पूण तातूंतल्यान तुका कितें फायदो जालो काय तूं लुकसाण? ना, फायदो जावंक ना, कांयच फायदो जावंक ना. म्हणल्यार कंप्लीट लॉस म्हणल्यार जाता. पूण ती एक इच्छा आसली एक CD काडपाची, एक तियात्र करपाचो, ताचेर फुडें सरलो. पूण जायते फावटी आमकां दिसता की आमी कितें तरी बरें करचें आनीक लोकां मुखार हाडचें, फावो तितलो लोक आदार दिनात ना. असले थोडे अनुभव तुज्या पदरांत पडले आसतले? वय खूब